Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमचें हें ठरलां की आतां तुमी पळोवंक शकता की जेन्ना गोंयकारांनी वोटींग केलां तेन्ना ऑलमोस्ट अरावंड 67% लोकांनी ओपोजींग वोट केला जी ऑपोजिशन उरल्या आनी 33% लोकांनी जे सरकारान जे सरकार घडलां आयज तांकां वोट केला. सो आमचें अशें ठरलां की जेन्ना आमी इतले 67 लोकांची हें आसा सो आमी जेन्ना स्पिकराक पासून सपोर्ट करतले सो आमी ऑपोजिशन जे आतां बाकीचे ऑपोजिशन आसा तितून सपोर्ट करता. बट हितून हें न्हू की आमी एज अ युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून आसना बट आमी ऑन इश्यू बेज जे इश्यूचेर आसा तशें कित्याक आमची आयडियोलॉजी जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी आसा ती टोटली युनीक आयडियोलॉजी आसा आनी म्हाका दिसना की खंयची पॉलिटिकल पार्टी जी आसा ती तेजेर हें करिना. बट इन गोंयचे जे जे इश्यू आसा जे इश्यू बेजाचेर आमी आमचो सपोर्ट आसतलो खंय फाल्यां सरकारान पासून बरें कितें हाडपाक सोदलें जाल्यार आमी तेका पासून सपोर्ट करपाक फाटीं सरपाचें ना. बट इश्यू बेज जेन्ना खरें गोंयाक कितें बरें जाय तें गोंयाक कितें बरें जाय तेजेर आमी सपोर्ट करतले. बट जेन्ना कितें सारकें वायट घडटा तेन्ना आमचो वॉयस सदांच रेज जातलो एसेंब्लीनी जातलो आनी एसेंब्लीच्या भायरूय जातलो. जेन्ना ऑपोजिशनाची पासून कितें ऑपोजिशनाक पासून कितें हें जाय सो तेंच आमी आतां उलयलें की ऑपोजिशनाक पासून केन्नाय सपोर्ट जाय सो इश्यू बेजाचेर तेन्ना आमी आसतले. बट डिपेंडींग ऑन द इश्यू बिकॉज आमची जे आयडियोलॉजीक आमकां बसता तें आमी सपोर्ट करतले. अदर देन दॅट आमी सपोर्ट करपाचें ना. Unitedly we'll stay together as oppositions for Goa, and always Goa will be at the center of everything whatever we do. कितेंय करतले ते गोंय चिंतून करपाचें. एकठांय जावन आमी काम करतले आनी एज opposition we all are going to be together. And definitely opposition definitely has a major role. So Goa has a good opposition this time, and we will fulfill that in a very desired and organized manner. The support will be like issue based or because your ideology and their ideology is totally different. Ideology is always going to be there where the party is concerned. But today we are now, elections are over, ideology based elections were fought. Whoever has been elected are here today, and we have a strong or united opposition. Keeping the ideology in place, we are going to keep Goa in the center and go ahead. Yeah. सर तुम्ही काँग्रेस ज्या इश्यूंक अपोज करतली त्या सगळ्या इश्यूंक तुम्ही अपोज करतले की तुमकां दिसता त्या इश्यूंक तुम्ही अपोज करतले? काँग्रेस ओपोज करतली म्हूण कोण सांगता तुका? ओके. खूब वस्तू आहा. आय थिंक इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन ओपोजिंग थिंग्स. फॅक्ट इज दॅट वी हॅव अ न्यू गव्हर्मेंट इन प्लेस. वी हॅव टू गिव देम टायम. वी हॅव टू गिव एवरीबडी टायम. सो आय थिंक इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनी ऑफ दीस इश्यूज. इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म.